Sokli ami ektai sauya, sokli ami la historia, dunia deva wakaluya, anudam so tagasuya, taruna tu korok dunia, jivita tu soru dunia, amka murgya tua laku, tusharaja urun pahu, taruna tu korok dunia, jivita tu soru dunia, amka murgya tua laku, tusharaja urun pahu. Stefani volore voce, Israel ce vol voce, Samasaya soratolas, Volandaya tum sodinlas, Tarona tu korok dunia, Jivita tu soru dunia, amka murgya tua laku, tusharaja rajon pahu, taruna tu korok dunia, jivita tu soru dunia, amka murgya laku, tusharaja rajon pahu. आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या इश्टानो पाप साहेब लिओ 14वो ह्या वर्सा शेपाय शेमाय वडिलांच्या दिसा वडिलांक संदेश अशें दिता. जो भावार्थ आमी इतलीं वर्सां जियेल्या आनी आमी मोगान आमच्या कुटुंबाक आनी हेरांक वांटुया. आपल्या बऱ्या जिविताचे देखी वरवीं तरणाट्यांक आकारून तांकां बोरवांशाचे नमुणे जावंक आवय बापायक आनी वडिलांक देवाचें एक खेरीत आपोवणें आसा. देखूनच आमच्या आदल्यांची म्हणणी आसा, फुडलें जोत तशें फाटलें जोत. तरणाट्यांची पिराय सदांच वायटाचे तुफानांक सांपडटा आनी जिविताच्या आव्हानांनी निराशीपण अणभवता. असल्या वेळार आमचे वडिलां तो तांकां बोरवाशांचे नमुणे जायनात जाल्यार तीं वायट प्रसंगाक सांपडून विखाली वखदां घेवंक पावतात. तर आयच्या नोवेनाच्या दिसा मिसाची भेट सुमरतना आमची जबाबदारी ओळखून घेवया आनी पयलीं आमची देखीवंत जिविता वरवीं तरणाट्यांक देखीवंत जावंक वावरुया. ह्या वरवीं तरणाट्यांक आकारून तांच्या बोरवांशाचे नमुणे जावया. आयज आमी आमच्या गोंयच्या कॅथेड्रलाची आस्कारणीन आलेक्सांद्राची सांत कातारीन हाची पौरम सुबोरता. तिचो खोडेगांत भावार्थ आनी देखीवंत जिवीत आमकां एक बोरवांचो जावं नमुणो जावं दी. प्रितीच्या भणी बाबनो, सुरवातेच्या उतरांनी जी चिंतना कल्पना आमच्या मनात पडल्यात ह्या वेळार आमी घडोवया. जेन्ना तरणाटी जावन आसात फुडाराचे आमचे देशाचे खांबे, तांकां मार्गदर्शन दितना आमच्या उतरांतल्यान आनी जिविताचे देखींतल्यान तांकां सदांच उत्तेजन दिवंक आनी ताचो बोरवोसो अदीक कोलावंक जेन्ना ती चुकतात तेन्ना तांकां आमी बरे भाशेन समजावंक
आमकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागतना बागयोंत कातारिना भाशेन घोट भावार्थाची जेजूक सदांच विस्वाशी रावपाची मनशां आमकां कर म्हूण एमिसाचे भेटेंत मागुया. आनी घोडे जायते पावटी कोश्ट दूख त्रास आमच्या जिवितांत आयल्यात तेन्ना आमी दुखवल्यांत पोंतवल्यांत देवाचेर शीण केला आनी घोडे जायते पावटी आमचो भावार्थ आल्ला. या आनी दुसऱ्या पातकांची दूख धरुया आनी मिसाचे भेटेचे सुरवातेक त्याच देवाची बोगसवणी मागुया. आनी देवाचे काकलुतीक आज सोडून उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागयोन सदांच आंकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आनी हे दोबाजीक परबे दिसा आमी देवाक मोहिमा दिवया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्व पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेडये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्याक सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. थोडोच वेळ ओगीच रावया आनी बागयोन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालुया. बागयोन कातारिनाक फुडें घालुया आनी आमच्यो गरजो गुप्ती बापाक उक्ती करुया. देवा सर्व देण्याच्या दातारा आंकवारपण सांबाळून जेजूचो मोग करूंक आनी रोगोत वारोवन ताका साक्षी दिवंक ही तुज्या ओसोक्त भुरग्यांक तुजी अपुरबायेची देणी. आयज बागयोंत कातारिनाचो वार्षिक संभरणेचो दीस पाळटना तिच्या आंकवार निर्मळपणा आनी दिरादीक भावार्था पासत संतोशान आमी तुका दिन वाचता आनी तिचे विनवणेन आमकांय आमच्या जण एकल्याच्या भेसा प्रमाणे निर्मळपण सांबाळूंक आनी भावार्थाक तीर रावंक कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणान.
दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. दानियेलान नाबुकोदसोनराक म्हणलें, राजा, तुवें एक दर्शन पडयलां आनी तुवें पडयलां तें अशें. एक मुर्ती, वरिश्ठ आनी एकदम परजोडीत मुर्ती तुजे मुखार उबी आसली. ती पळोवंक भिरांकूळ आसली. हे मुर्तेची तोकली निर्बेल भांगाराची, ओड्डे आनी बावलें रुप्याचें, तिचें पोट आनी पेंकोट पितूडचें, तिचीं जांगडां लोखंडाचीं, तिचे पांय अर्दे लोखंडाचे आनी अर्दे मातयेचे. तूं असो तेडून पळयतना कोणाचोच हात लागो नासतना एक फातर कोडसून येवन ते मुर्तीचेर पडलो आनी ताणें लोखंडाचे आनी मातयेचे पांय फोडून तांचो चुरो केलो. उपरांत लोखंडाचे आनी मातयेचे, पितूडचे, रुप्याचे आनी भांगाराचे मळणेच्या कोडवळ्ळ्या पोळा भाशेन कुडक्यान कुडके जाले आनी वाऱ्यान तांकां जोडी मोडी व्हेले आनी तांचो माग पोरयान उरूंक ना. आनी ही मुर्ती फोडलोलो तो फातूर एक व्हडलो दोंगर जालो आनी अशी आख्खी प्रितूम बोल्ली, हें तुजें सोपन. आतां आमी राजाक सोपनाचो अर्थ दिता. तुका राजा, राजांच्या राजा, सर्गीच्या देवान सोमराज, पदवी, बोड आनी मोहिमा दिल्यांत. मनशाच्या पुतांदुवांक, शेतांतल्या मोनजातींक आनी अंतराळ्या वेल्या सुकण्यांक खंयसरूय तीं जिवं, तांकां सगल्यांक तुजे आदीन ताणें केल्यांत आनी त्या सगल्यांचो तुका राजा केला. तूं ती भांगाराची तोकली आनी तुजे फाटल्यान दुसरें एक राज उपजतलें, पूण तुज्या राजा इतलें गोट न्हय. आनी उपरांत तिसरें एक पितूडचें आनी आख्ख्या आनी तें आख्ख्या संवसारार राजवट चलयतलें. त्या उपरांत एक चवथें राज उपजतलें, लोखंडा इतलें ओकोंड, सगलें फोडून उडयता आनी चुरो करता तसल्या लोखंडा भाशेन. लोखंड सगल्यांचे कुडके करता ते भाशेन पयल्या राजाचे ते कुडके करतले आनी तांकां फोडून उडयतले. अर्दे लोखंडाचे आनी अर्दे मातयेचे पांय तुवें पळयल्याय तें एक राज, पूण तें दोन राजांनी फांडटलें आनी लोखंड आनी माती मिसोड जाल्ली तुवें पळयल्याय तशीं लोखंडाची गोडसाण ताका अजून आसतली. पांय अर्दे लोखंडाचे आनी मातयेचे म्हणटकूच राज अर्दें गोठ आनी अर्दें असोक्त जातलें. आनी जशें लोखंड आनी माती मिसोड जाल्ली तुवें पळयल्याय तशीं दोनूय राजां लग्ना संबंदान मिसोड जातलीं. पूण जशें लोखंड आनी माती सोंदूंक जायना तशें तीं एकवटलोलीं उरचीं नात. ह्या राजांच्या काळार सर्गीचो देव केन्नाच बसपून वेचना तसलें एक राज स्थापतलो आनी हें राज दुसरे पोरजेच्या ताब्यांत पडचें ना. जशें कोणाचोच हात लागो नासतना दोंगरावेलो कोडसरून फातरान लोखंडाचे, पितूडचे, मातयेचे, भांगाराचे आनी रुपयाचे कुडके केले म्हूण तुवें पळयलां, तशें हें राज सगल्या आदल्या राजांचो चुरो करून तांकां आपणाचे आधीन करतलें आनी तें आपुणूच सदांकाल तोखतलें. कितें घडचें आसा तें व्हडत्या देवान राजाक दाखयलां. सोपन खरें आनी ताचो अर्थ होच. देवाचें उतर हें.
तुमचो जबाब जातलो. रोडण्या दुकानी वमता ती गायोनां गावून कोत्तात लुणवणी. रोडण्या दुकानी वमतात ती गायोनां गावून कोत्तात लुणवणी. सायोनाच्या गुलामांक सोदवेस्परान पोत्तून हाडले तेन्ना आमकां पयले ते सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. रोडण्या दुकानी वमतात ती गायोनां गावून कोत्तात लुणवणी. ओंठ बावाटी लेगून म्हणूंक लागले. कसलीं ओजापां सोदवेस्परान तांचे खातीर केली नात. वय व्हड ओजापां सोदवेस्परान आमचे खातीर केली आनी आमच्या काळजांत संतोस्ता मुरगोटलीं. रोडण्या दुकानी वमतात ती गायोनां गावून कोत्तात लुणवणी. जशें नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामांक पोत्तून हाड सोदवेस्परा. रोडण्या दुकानी वमतात ती गायोनां गावून कोत्तात लुणवणी. रोडण्या दुकानी वमतात ती गायोनां गावून कोत्तात लुणवणी. वेता दुका बरी चोरलीं हातान घेवन वमचें बी. येता गितां गावून आयलीं माथ्यार मारून कोणसाचे बरे. रोडण्या दुकानी वमतात ती गायोनां गावून कोत्तात लुणवणी. भाग्योन पावलोन कोरिंतकाराक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. बा भयणीनो, बोडाय दाखोवंक सोदता ताणें सोम्या सोवे बोडाय दाखोवची. आपणाचीच वोडवीक सांगता तो मनीस व्हड आनी मानलोलो जायना. पूण जाची वोडवीक सोमी सांगता तो की मनीस व्हड आनी मानलोलो. म्हजें पिशेपण तुमी इल्लें सोंसलोलें जाल्यार पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात. म्हाका तुमचे पासत प्रेम आशा भोगता ती देवाचीच प्रेम आशा. कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लग्नाचें उतर करून दिल्यात आनी हे पोरी एक निर्मोल आंकवार कोशी ह्या एकाच पोतीच्या हातांत तुमकां घाल्यात. देवाचें उतर हे. शिव वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. जेजूचे पोतीनी ये फुडें सोर हो मुकूट घे. सासणांक तावन सोम्यान तुका तो तयार करून दवरला. Sorvespo तुमचे सोबे आसूं. Luga bormore Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. देव मंदिराची गोसाळ करून ते कशें उत्तम फातरांनी आनीक भक्तिदानांनी नेटयलोलें म्हूण सांगतल्यांक जेसून म्हणलें. तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातर उरचो ना. तसले दीस येतले ते सामके मोडून उडयतले. ताणें ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी हें केन्ना घडटलें
आनी घडूंक लागच्याक सुमाराक कसली कुणां जातली. ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फटोवना जावंक चोत्रायन रावात. तो जायते जाण म्हजें नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनीक बोणाची खबर आयकोश्यात तेन्ना आकांतू नाकात. हें पयलें घडूंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्राचेर राष्ट्र आनी राजाचेर राज उपरासतले. हांगा थंय व्हडली भुंयकांप जातली, ओश्याची पिडा येतली आनी भूक पडटली. अंतराळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुणां दिश्टी पडटल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. म्हजे बहीण म्हणून आयच्या नोवेनाचो विशय देवाची आपोवणी स्विकारूंक तरणाट्यांक आकारूंक बरवशाचो नमुनो जावया. आयचो विशय किरीत भाशेन तरणाट्याचेर लक्ष घालता आनी आमकां जण एकल्याक आयचो विशय एक आव्हान दिता. ह्या तरणाट्यांक आकारून हाडूंक देवाची आपोवणी स्विकारूंक तांच्या जिवितांत एक बरवसो आमी जावंक. म्हजे बहीण मानो पवित्र पुस्तकांत लुकाचें शुभ वर्तमान चॅप्टर 10 वर्सीस 17 to 21 हांगासर आमकां एका ग्रेस तरणाट्याची खबर मेवता. हो ग्रेस तरणाटी जेजू सोशी येता आनी जेजू लागीं विचारता, बऱ्या गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडून घेवंक हांवें कितें करूंक जाय. तेन्ना जेजू ताका अशें म्हणटा, आज्ञा सांबाळ. जिवेशी मारूं नये, प्रोद्वार करूं नयेक, लोटी गोवाय दिवं नये, चोरूं नये, आवय बापायक आनी वडिलांक मान दी. आनी तो तरणाटो अशें म्हणटा, गुरुजी, भुरग्यापणांतावन हें हांव करीत आयलां. आनी तेन्ना म्हज भयण मानो जेजू ताचेर चोत्रायेन बारीकसाणेन नदर मारता आनी जेजूक ताची आपुरबाय दिसता. इंग्लिशीन बरीं उतरां आसात. Jesus looked at him and he loved him. Jesus looked at him and he loved him. आनीक जेजू ताका म्हणटा, तुजे लागीं आसा तें सगळें वीक गोरिबांक दी आनी स्वर्गार तुका तेवो मेवतलो आनी उपरांत म्हजे फाटल्यान ये. पूण हें आयकतूच म्हज भयण मानू ह्या तरणाट्याच्या तोंडार काळोख येता आनीक तो वेता. कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली आनी तो गिरेस्तकायेक एटॅच जाल्लो. म्हजे भयण मानू आमची तरणाटी त्या गूड बरी ती. ल्हानपणी आसतना ताणें कितें केलां, देवाची आज्ञा पाळल्यात, बरी तत्वां ताणें आपणायल्यात. पूण आतां तरणे पिरायेर पावलात म्हणटोच खंय तरी ती एटॅच जाल्लीं आसात. जावं एटॅच जाल्यात वस्तूंक, जावं एटॅच जाल्यात मनशांक, जावं एटॅच जाल्यात मोनजातीक, जावं एटॅच जाल्यात जावं विकारी वखदां आसात तांकां. आनी देखूनच म्हज भयण मानू ह्या तरणाट्यांक आयज गरजेचें आसा बरें मार्गदर्शन फावो जावंक. जाल्यार कशे तरेन आमी ह्या आमच्या तरणाट्यांक देवाची आपोवणे स्विकारूंक हें मार्गदर्शन आमी दिवंक जाता. 3 मोळांचेर म्हज भयण मानू हो म्हजो नियाळ फुडें वता. पयले सुवातेर देवाची आपोवणे कुटुंबांत स्विकारूंक तांकां आकारूंक हाडूंक. हाचे पयले वाचपांत आमी नदर मारुया. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वयल्यान वाचप. थंयसर नबुकदनेझर राजाक एक सपन पडटा आनी सपनांत म्हज भयण मानू एक ताका व्हड बरीच मुर्ती दिश्टी पडटा आनी दानियल ताका हे सपनाचो अर्थ दिता. ही बरीच मुर्ती म्हज भयण मानू तकली भांगाराची, पांये लोकडाचे, मातयेचे, कित्याक कुणायता म्हज भयण मानू मनशाच्या बोळाचेर बांदून हाडलेलीं राजां, मनशाच्या बोळाचेर बांदून हाडलेलीं राजां. आनी सगळीं मनशाच्या बोळाचेर जीं राज बांदून हाडल्यात ती सगळीं मोडून वेतेलीं. पूण एकूच राज उरतलें आनी तें म्हणल्यार देवाचें राज. आनी देवाचें राज कित्याक उरतलें? कित्याक हें देवाचें राज देवाच्या उतराचेर बांदून हाडलां आनी देवाचें राज देवाच्या बोळाचेर. म्हजे भयण मानू आमच्या कुटुंबांत आमी नदर मारता तेन्ना
खेरीत भाशेन देवान जशें राजाकी पदवी दिल्ली, जाणवाय दिल्ली, जबाबदारी दिल्ली, तशीच आमच्या कुटुंबात आवय बापायकी जबाबदारी दिल्ली आसा, जाणवाय दिल्ली आसा, कुरपा दिल्ली आसा, बोळ दिल्ली आसा. आपले कुटुंब बांदून हाडूंक, कुटुंब देवाच्या मोगान वाडूंक. सर मोज भयण मानू, आमकांच विचारुया, आमी आमचें कुटुंब देवाच्या उतराचेर आनी देवाच्या बोळाचेर बांदून हाडटा काय? आयज आमच्या कुटुंबात देवाक पयलो आनी वयलो जागो आसा काय? आयज मोज भयण मानू कुटुंबात मागणें सोकाच उणें जायत वता. आयज वेगवेगळे तरेचे कुटुंबात प्रस्न उप्रासलेले आसात. आनी देखूनच मोगाची भयण मानू गरज आसा दर एका आवय बापायन दर दिसाक मागण्यांत वेळ सारून आपल्या भुरग्यां पासत आनी तरणाट्यांक पासत मागूंक. ह्या मागण्याचो मोग आपल्या भुरग्यांच्या काळजांत घालूंक. आनी हांव सदांच म्हणटा, कुटुंबान जर बापूय जर मागण्याचो जालो जाल्यार आख्खो कुटुंब कितें जाता? मागण्याचो जावंक पावता. बापूय जर मागण्याचो जालो जाल्यार आख्खो कुटुंब मागण्याचो जावंक जाता. तर मागतलो बापाय लागीं तशेंच आवय लागीं हें मागण्याचें वातावरण आमच्या कुटुंबान दवरुया. समजिकाय गरजेची, मोग गरजेचो. आयज वस्तू आमच्या जिवितांत भितर सरलेली आसात. भुरगीं चुकता तेन्ना, तरणाटी चुकता तेन्ना बरे भाशेन तांकां आयकूंक घेवंक गरजेचें. जेन्ना हो राजा दानियेलाक हें सोपोन सांगता तेन्ना दानियल कितें करता? आयकून घेता, बरे भाशेन आयकून घेता, मागीर समजोणी दिता. आनी अशेंच कितें मोज भयण मानू आमच्या कुटुंबांत जावंक गरजेचें. तशेंच आमच्या कुटुंबांत जशें राजाक सोपन पडलें आनी ताच्या काळजांत भिरांत आयली, तशें तरणाट्यांची जायतीं स्वप्नां आसात, जायतीं भिरांत आसा. आनी दर एका आवय बापायन मोज भयण मानू तें आयकून घेवंक, तांकां ताची समजोणी दिवंक, तांकां आदार दिवंक गरजेचें. एके पावटी कितें घडटा? आवय बापूय आपलीं स्वप्नां भुरग्यांचेर तापतात. तूं असो जावंक जाय, तुवें तशें करूंक जाय, तें करूंक जाय. सारकें ना. पूण तांचीं स्वप्नां कितें आसात, तांची जी भिरांत आसा ती आमी समजून घेवंक जाय आनी तांकां आदार दिवंक जाय. दुसरे सुवातेर मोज भयण मानू देवाचें आपोवणें स्विकारूंक पवित्र सभेंत तांकां आडकारून हाडूंक. हाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी नदर मारुया. भाग्योंत पावलून कोरिंथकारांत बरयलेलें दुसरे चिटी वेलें वाचप. थंयसर भाग्योंत पावलो आपलें मुणयारपण कसलें तें सांगता. आनीक एक बरो गवळी कसो पोरजेक भावार्थ जिवंक, भावार्थान वाडूंक आनी भावार्थ परगटूंक तो तांकां मार्गदर्शन दिता. आनी हेच कितें मोज भयण मानू पवित्र सभेंत जावंक गरजेचें. जावं वडिलांनी आनी आमी सगल्यांनी आमच्या ह्या तरणाट्यांक भावार्थान वाडूंक, भावार्थान गोट जावंक आनी भावार्थ जिवंक तांकां आदार दिवंक, मार्गदर्शन दिवंक गरजेचें. थोडे फावटी अशें घडटा, फिरगोसांनी तरणाटी जायतो बरो वावर करतात, पूण चडशें कितें जाता? तांची टिका जातात. वी क्रिटिसायज देम. ती तरणाटी ती कितें करतली? तांचें सदांच तेंच. म्हजे भयण मानू तरणाट्यांचें जायतें बळ आसा, तांकां जायतें करूंक जाय. एके फावटी ती चुकतात, चुकोनात न्हय, पूण बरेच भाशेन तरी तांकां समजायली आनी मार्गदर्शन दिलें जाल्यार तांचे कडल्यान जायतें बरेंपण पवित्र सभेंत फावो जाता. सो गरज आसा म्हज्या भावा भयणांनो आनी वडिलांनो, ह्या तरणाट्यांक आमी बरे गवळी जावं, तांकां हें मार्गदर्शन फावो करूंक. आनीक निमाणे सुवातेर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारुया. शुभ वर्तमानांत म्हजे भयण मानून जेजू देव मंदिराचे निसणटणाची खबर करता आनी जायत्यो वस्तू समाजांत घडटल्यो, संवसारांत घडटल्यो हाचे विशीं सांगता. आनीक हांगासर नियाळ कोत्ता तेन्ना खेरीत भाशेन देवाचे आपोवणें समाजांत स्विकारूंक, तरणाट्यांक आकारून हाडूंक. आयज समाजांतूय आमी पळयता जायते वायट आसा, जायत वायट वस्तू घडटात, पूण जेजू म्हणटा ते भाशेन फोटोय ना जावंक चतूर रावात. हाचे ताच्या फाटल्यान भोंवो नाकात, हांगा थंयसर धांवो नाकात, वचो नाकात, पूण चतुराय धरात आनी जें बरें आसा तें वेचून काडात. आनी अशेंच कितें मोज भयण मानू आयज आमच्या तरणाट्यांनी समाजांत करूंक गरजेचें. बरें तें वेचून काडप आनी वायट आसा तें पयस करप. आनी जितलीं तरणाटीं बरें तें वेचून काडटल्या आनी बरें विस्तारपाचें पावल मारतल्या, इतलें मोज भयण मानू हे तरणाट्यां वरवीं हे समाजांत वायट आसा तें पयस सांगपातलें. सो हे दिशेन हे वाटेन तांकां आमी जण एकल्यांनी आदार दिवंक गरजेचो, मार्गदर्शन दिवंक गरजेचें. मोगाळ तरणाट्यांनो, आमी सगलीं वचूंक आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत कसली ना कसली चूक घडटा.
सो तुमच्या जिवितांत जर केदीय व्हडली चूक घडत भियेनाकात, निराशी जायनाकात. पयली वस्त तुमी तुमच्या जिवितांत करूंक जाय ती म्हणटा असल्या आकांताच्या वेळार, कोश्टा वेळार आनीक चुकी वेळार आवय बापायचो उगडास. आमचे आवय बापूय आमचो मोग करतात. गोडेक त्या वेळार आमी तांकां वचून सांगता तेन्ना ती गोडे आयकोन घेवची नात. ती आमचे तापयतली, तापतेली वा कितें कितें म्हणटली. पूण तांकां आमचो मोग आसा, तांकां आमची आपुरबाय आसा. कित्याक आयज म्हज भयण मानू जायत्यो वस्तू घडटात आनी आमची तरणाटीं जायतीं जाणां सुइसायड करतात. आवय बापायचें चिंतात. आवय बापायन जे तुमचे पासत कोस केल्यात, सॅक्रिफीस केल्यात ते नियाळात आनी तांचे सुशेयात दुबावूच ना. की आमची आवय बापूय आमकां समजतली, आमचो मोग करतली आनी तातूंतली भायर सरूंक ती आमकां आदार दितली. आनी जरी तर तरणाट्याक दिसता आपले आवय बापूय समजून घेनात आनी कोणूय तरी समजून घेवचो ना, भियेनाका, जेजू सोशी यो. तो तरणाटो जेजू सोशी गेलो आनी जेजून कितें केलें? ही लुक्ड एट हिम एंड ही लव्ड हिम. अशेंच कितें मोच्या भयणी बानू आनी तरणाट्यांनी जेजू आमचे सवें करता. ही लुक्स एट अस एंड ही लव्स अस. तो आमचेर नदर घालता, आमचो तो मोग करता, आपुरबाय करता. आनी जितली आमी ताचे संगाताक वेळ सारतल्या, जितली आमी ताचे सोशी येतल्या, तो आपलो मोग, आपले बोगसणे, आपली काकलूत आमकां अनुभव दितले आनी आमच्या जिवितांत हे नवेपण येवंक, नव्या जिविताची पावलां मारूंक तोच आमकां बळान बुद्धलो. एक तरणाट्याक वळखता, फाटींच ते म्हाका भेटले आनी ते अशें म्हणटाले, फादर, म्हज्या जिवितांत जायत्यो वस्तू घडल्यो, हांवें ते सगळे सोडून दिलां. आतां दर दिसाक मिसाच्या बलिदानांत हांव वांटो घेतां आनी एक वर मागण्याच्या कुडांत बसून हांव सारतां. आनी ही सेड, I have changed my life and I know something good is going to happen in my life. I have changed my life and something good is going to happen in my life. म्हजे भयण मानू, सान फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर जर नदर मारली जाल्यार तरणाटो आसतना ताच्या जिवितांत जायत्यो वस्तू घडल्यो. पूण देवाचें उतर ताच्या कानार पडटोच ताचें जिवीत बदललें. देवाक ताणें आपलें जिवीत भेटयलें आनी आयज व्हड भाग्यवंत सांग पावलो. सो आमच्या जिवितांत आनी कितें भाशेन तरणाट्याच्या जिवितांत कसलेंय वायट तरी घडलें, चूक घडली, निराशी जायनाकात. जेजू सोशियात आनीक जेजू दाखयता ती वाट चलात. जिवीत जेजूक भेटयात आनी जेजूच्या उतरा प्रमाणे, आज्ञा प्रमाणे तुमी चल्लीं जाल्यार दुबाविणें जेजू तुमकां जैतिवंत करतलो. दुबाविणें जेजू तुमच्या जिवितांत बरेपण हाडटलो आनी हे भाशेन आपलो मोग, आपलें आसणें तुमकां अनुभव दितलो. तर हीच कृपा, हेंच बळ आमकां जण एकल्याक मागुया. सगलीं उबी रावया आनी एकाच देवाचेर आमचो भावार्थ खोलावन सगलीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सर्व पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारयेताय जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्व पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार लानविकायेन काल्तिकायेन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक फुडें घालुया. आमची मागणी सर्तीच्या बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी जेजूचो संदेश आपल्या खासगी जिविताचे देखींतल्यान दुसऱ्यांक परगटोवंक जेजूची कृपा तांकां मागुया. विश्वासान मागताय बाबा,
आमच्या राजकीय फुडारांनी आपणाक विचून काडलेले पोरजेची सेवा कोत्ताना पोरजेच्या काळजांनी बोरवासो तिरावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमच्या दोन प्रांतांत दोतोनीचो वावर चलयतल्या डायोसिजन कॅथॅकॅटिकल सेंटर हाचो वावर भुरग्यां आनी दोतोन शिकोवप्यां वरवीं ओदीक नेटान चलोवंक बापाचो सांगात तांकां मागुया. आमच्या दोन प्रांतांत तरणाट्यांची आकारणी करूंक वावुरतल्या डायोसिजन यूथ सेंटर आनी हेरांचो वावर सुफल जावंक तशेंच तरणाट्यांनी जेजूक आपल्या जिविताचो बोरवांचो म्हूण आपणावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या गोंय धर्म प्रांताच्या सा कादेलाची आस्कारीन आलेक्स रनाची सा कातरीन हिची परब सोमयार पोवीस सोबेन वावुरतेल्या फुडाऱ्यांनी देवाची आपोवणे स्विकारून दुसऱ्यांक बरवेशाचे नमुणे जावंक बापाची कृपा तांचेर मागुया. प्रितीच्या बापा, आमी तुजी मोगाची भुरगीं आनी ह्याच मोगाच्या भुरग्यांच्या नात्यानूच आमी आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्यात. ही सगळी मागणी स्विकार कर. जे आमी कितें मागलां, आमी कितें मागूंक नोकडो ते पासून तें आमकां फायद्याचें जाल्यार तुज्याच उदारपणान फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मोच्या भाव भयणांनो, एमोचें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या तांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून. प्रितीच्या बापा, भाग्योंत कातारिनाच्या जैताच्या उगडासाक हें दिनवासनेचें बलिदान आमी तुका भेटयता. तुज्या मोगा खातीर तिणें मांडलोलें झूज आनी भोगलोले कश्ट तुज्या नांवाक मान आनी तुज्या काळजाक संतोश दिवंक पावूं. तशेंच
आमचे दिसपट्टे जिणेन तुज्या मोगा खातीर आमच्या ताळण्यांचेर झूज मांडूंक आनी हे परी तुका मानता आनी तुका मान आनी संतोश दिवंक दयाळायेन आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळसा उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व कार्य आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कातारिना तुज्या रोग साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आपले रोगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली आनी हे परी तुका गोवाई दिवच्याक आमकां तूं घट करताय. आनी अशें ताचे असोगतायेंत क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोड सुपून नायक परजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गाजयता. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पोर गोटुया. सोम्या जेजू आमी ओळखता आनी एकाचीतले पियेता. वेगळे पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण वळखता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेचे विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. अलिवा आमचे भाग्यन बापा, फिलिप टॅरी आमच्या गोळी बापा, सिबा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोळी बापा आणि सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. आमच्या सोपून गेल्ल्या पासत भागुया. पुन्नो जिवनपणाचो बोरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्यो पोती बाग्योन झुजे, बाग्योन धर्म दुता, बाग्योन झुजे वाज, बाग्योन कात्रीन, बाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा, सर्व बंधन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनान. जेजून शिकवलेले मागणे एवेळार बापाक आमी करतना आमच्या तरणाट्यांक सदांच समजूंक, तांकां धीर दिवंक, तांकां उत्तेजन दिवंक आनी तांचो मोग करूंक आमकां बोड आनी कृपा मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्या बक्षिसांव तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताणलेंत पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरभंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवंशानत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुडोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें आनी ह्या वेळार तूं आमकां जण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासनाक. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचेय सोबी आसूं. मोगान आनी आस्ते तोंडान एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेरी संसाराचे पाप कातिले, आमची काकूत कोर, काकूत कोर. देवाची शेरी संसाराचे पाप कातिले, आमची काकूत कोर, काकूत. संसाराचे पाप कातिले, आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली सगळीं आमी सुभागी. क्रिस्ताची कूर म्हाका सासनाची.
प्रार्थूया. बो पवित्र आणि संतोष भरीत सर्व बलिश्ट देवा, आंकवारपणाच्या आणि रॉक साक्षीपणाच्या जैताक लागून कातारिना तुझे भक्तीक भाग्यवंता मदें उबारून तुवें मुकूट दिलोय. आमी आतां घेतलेल्या संस्काराच्या बोडान सर्व वायटाचेर धिरान जैत व्हरूंक सर्गीचे मोहिमेक आमी पावशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बसात. आयची मिसाची भेट समोर उलमलोल्या पाद्री रिचर्ड आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या फादर सुकोरो हांकां आमचे दिनवास. तशेंच ह्या मिसांत वाचपा करूंक आदार दिलोल्या तशेंच गायन मंडळाक आमचे दिनवास. आयज भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो दुसरो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 वाजता. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 6 पर्यंत वचूंक येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक बायलां कावन्सिलींग हाची वेवस्थाय केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार थंय वचूंक येता. सकाळच्या 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30 वाजता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजिलिकेंत पयस संस्काराची भोसवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसांत भेटेन भक्तीपणी भाग घेतलेल्या तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. चोत्राय दोरशी आतां 11 वरांचेर हांगा मीस आसचें ना. फाल्यां पिडेस्तां पासत भेटयलोलो दीस 3:30 वरांच्या मिसाचेर तांचेर केरीत मागणी आसतले. हे बाबतींत तुमकां व्हेकल पास जाय जाल्यार कंट्रोल रुमांत तुमकां मेळटले. 29 तारखेर सगळ्या यादनिकांक आनी धार्मीक भाव भयणांक भेटयलोलो दीस. त्या दिसा यादनिकां आनी धार्मिकां पासत आमी केरीत भाशेन मागतल्यो. 27 तारखेर 9:15 वाजता अंतर धर्मीक जमात इंटर रिलिजियस मीट आसतली. त्या दिसा 9:15 आनी 11 वरांचेर मीस आसचें ना. सगल्यो उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. तरणाट्यांक उत्तेजन दिवंक ताचो मोग करूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें ह्या वेळार मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकांटाव. आमेन. San Francisco.